आणि असेंब्ली इलेक्शन 2022 नंतर पहिलीच पत्रकार परिषद आज हांगा मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी आयोजीत केल्या. इलेक्शनां बरी जाली आणि मुखारूय गेली. सरकार मात्र जागृत जायना. इलेक्शनां परिस्थिती बिकट आसून सुद्धा सरकार परत कित्याक कितें करपाक लागला. वायट दिसता. लोकांनी ऑलरेडी रिजल्ट मशिनांनी पॅक केला आणि अशें आसतना अशें दिसून आयलें काही ऑफिसरां कडच्यान आयकूं येवपाक लागलें की सरकार कोड ऑफ कंडक्ट आसतना पोस्ट भरपा मुखार सरलो, स्पेशली पुलीस डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स. हांव सरकाराक शिटकावणी दितां, नाका आशिल्ल्यो गोश्टी करूं नाका, कारण हें सगळें भुरग्यांचें भवितव्य आसा आनी भुरग्यांचें भवितव्य टांगणी लावप हें बरोबर न्हय. आणि त्या खातीरूच सरकारान जो पर्यंत कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट मोकळो जायना तो पर्यंत अशा गोश्टींक हात लावचो न्हय. दुसरे गोश्टीचेर सरकारांतल्या काही मंत्र्यांचेर, खुद्द मुख्यमंत्र्याचेर आरोप आसा की बॅलॉट पेपर जे आसा ते मेळोवपा खातीर प्रेशरायज करता म्हणून. हें आयकूनय वायट दिसलें. म्हाका दिसता मडकय हो एकूच मतदारसंघ आसतलो ज्या कडेन बॅलॉट पेपरा खातीर कोणाकूच फोन करूना. आणि हाजो अभिमान म्हजे बरोबर म्हज्या मतदारांक आसा. पहिली गोष्ट म्हणजे इलेक्शन कमिशनान ह्यो गोश्टीची जाण दवरून आतां जरी जायना जाल्यार तालुका वायज मामलेदार कचेरीत 2 दीस ईव्हीएम प्रत्येक मतदारसंघाचे एक दवरचे आणि त्या मतदारसंघात जे सरकारी अधिकारी इलेक्शन ड्युटीर आसता तांकां 2 दिसांचो टायम दिवन आफ्टर इलेक्शन ते मतदान प्रत्येक तालुक्यांतल्या मामलेदार ऑफिसांत वचून करपाक लावचें. म्हणजे हे जे कितें चल्लां तें बंद जातलें. आनी आतां जर करपाक मेळटा आसत, अजून जवळ जवळ 20 दीस उरल्या. ह्या 20 दिसांत पोस्टल बॅलॉट स्क्रॅप करची आणि 40 मतदारसंघातली 40 ईव्हीएम्स प्रत्येक मामलेदार ऑफिसांत दवरून जे कोण गव्हर्नमेंट ऑफिसर किंवा गव्हर्नमेंट सर्वंट जे ड्युटीर आसा इलेक्शन कमिशनाच्या तांकां मतदान करपाक लावचें. आनी त्या खातीर तांकां 2 दीस दिवचे, 48 तास. 48 तासांत तांणी हें मतदान त्या मामलेदार ऑफिसांत वचून करचें प्रत्येक तालुक्यांतल्या. आनी तशें केलें जाल्यारूच इलेक्शन कमिशनाचेर जो आरोप जाता, मंत्र्यांचेर जो आरोप जाता तो आपोआप बंद पडटलो. ही म्हजी मोगो पक्षातर्फे कळकळीची विनंती. सगळ्यांत म्हत्वाचे हे हाजे मुखा वयलें सरकार. हे सरकार घडयता आसतना सुद्दां प्रत्येक पक्षान विचारपूर्वक जे निवडून येता तांकां सांबाळून मुखार सरपाची आवश्यकता आसा. कारण ह्या फावटी सरकार पक्षाची वाताहत जातली अशें परिवर्तनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवन चुकला. लोकांनी परिवर्तन केलां ह्या बद्दल दुमत ना. परिवर्तनात 3 गोश्टी लोकांनी लक्षांत दवरल्या, व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक गोष्ट म्हणजे हें सरकार नाका. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे उडयो मारता तांकां कुशीन दवरपाचें. आनी तिसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे जे राजकीय पक्ष आसा तांणी काही अपक्ष उबे केल्या, जे काही पक्षांतले उमेदवार उबे केल्या तांकां मतां घालची न्हय. आणि हे सगळे जवळजवळ 8 दीस पयलीं मतदानाच्या सबंद
तालुक्यातल्या प्रत्येक मतदारसंघात ही मेसेज पावल्या. सो परिवर्तन हे निश्चित जातलें ह्या बद्दल दुमत ना. आनी ह्या परिवर्तनाचो फायदो जे सच्चे उमेदवार आसा, जांकां पक्ष विशीं प्रेम आसा, तेच उमेदवार मुखार वतले आनी हे जे माकडुडयो मारपी लोक आसा ते घरा वतले. ज्या उमेदवारांनी असल्यो गोश्टी केल्या त्यो नक्कीच अशे पसून पयस वतले ह्या बद्दल दुमत ना. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी दैनंदीन जेन्ना 14 दिसांचो मतदारसंघांनी प्रचार आसतालो तेन्ना सगळ्यो गोश्टी लोकांक कळ्ळ्या, त्या बद्दल दुमत ना. पूण तरी आसतना खंय खंय कितें जालां हें प्रत्येकाच्या मतदारसंघात प्रत्येकाक कळिल्लें आसा. आनी त्या खातीरूच आज म्हाका दिसता की ह्या सरकाराचे दीस भरल्या. हें सरकार जो मुख्यमंत्री आसा ताका घरा वचचें पडटलें ह्या बद्दल दुबाव ना. फुडें कितें जातलें हें आमकां येता ते 10 तारखेर रिजल्टा वयल्यान दिसून येतलें. दुसरी गोश्ट आसा रिगार्डींग आज जो हायकोर्टान डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर जो निकाल दिला त्या बद्दल म्हाका ह्या निकाला विशीं कांयच उलोवपाचें ना. हांवें स्वता एज अ पिटिशनर म्हणून हो जो निकाल हायकोर्टान दिला विथ स्पोर्टिव स्पिरीट हांवें तो एक्सेप्ट केला. हाजे फुडें हांव हो सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करपा खातीर हांव फुडें सरचो ना. कारण हातूंत जो खर्च जाता तो खर्च करपा सारकी परिस्थिती आज आमची ना. हो विशय हांवें ऑलरेडी आमच्या मोगो पक्षाच्या एक्झिक्युटीव कमिटी कडेन मांडला आनी येदा कदाचित एक्झिक्युटीव कमिटीक परवडटा आसत हो सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करपाक जाल्यार तें डिसिजन फाल्यां जी मिटींग जातली एक्झिक्युटीव कमिटीची त्या कमिटीच्या डिसिजनात ताली घेवची अशें हांवें थारायलां. कारण फाटले फावटी जेन्ना एक्झिक्युटीव कमिटीन सांगलें तुका जाय तें डिसिजन तूं घे आनी त्या प्रमाणे हांवें हो चॅलेंज केलो स्पिकरान दिल्ले हेचेर. आज हायकोर्टान हो चॅलेंज भायर पडयलो त्या बद्दल म्हाका दुख्ख ना. पूण एक मात्र हांव हांगा नमूद करतां की एक्ट हो चेंज जावपाक जाय. जे मनीस एका पक्षांत निवडून येता तो मागीर सिंगल मनीस आसूं किंवा ग्रूप ऑफ आमदार आसूं ते जर दुसऱ्या पक्षांत वता आसत जाल्यार ज्या दिसा ते हें करता त्या पासून 6 वर्सां पर्यंत ह्या लोकांक इलेक्शन लडोवपाक बंदी आसपाक जाय आनी त्या वर्सा ते आमदार म्हणून त्या टर्माक उरपाक जायना. ही लोकशाहीची थट्टा आसा आनी ही लोकशाहीची थट्टा थांबोवपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आमचे जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा ते आनी इलेक्शन कमिशनाचे प्रेसिडेंट हांणी एकठांय बसून विचार विनिमय करून सगळे संसदेक बरोबर घेवन योग्य एक्ट तयार करचो. कारण हे डिफेक्शन खंय तरी थांबपाची गरज आसा. एका वेळार हे काँग्रेस करताली, आज ते भारतीय जनता पक्ष करता. फुडें फुडें जे ज्या स्टेटींत स्ट्रॉंग पक्ष आसा त्या त्या स्टेटींत हे पक्ष करतले आनी जे खरेच बरे पक्ष आसा जे असले गोश्टी पासून पयस रावता त्या पक्षांक सोंपोवपाचें कारस्थान सेंट्रल ताचे जे मोठे पक्ष आसा ते करता आनी ते करत रावतले. आनी जर खरेंच बरे पक्ष टिकपाक जाय जाल्यार हो एक्ट एमेंड जावपाची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी तो एक्ट एमेंड करपा खातीर दिल्ली सरकारान फुडें सरचें. जे कोण असले करता तांकां 6 वर्सां निवडणूक लडोवपाक बंधनाचें. म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्यो बंद जातल्यो. त्या बरोबर लोकशाहीचो विजय जातलो आनी त्याच प्रमाणे बारीक पक्ष कार्यरत उरतले.
याशिवाय काही गोष्टी आज आमकां कळ्ळ्या ते म्हणजे CRZ आणि जो NOC मार्मगोवा ट्रस्ट तर्फे घेवपाक जाय आणि संबंध ज्यो रिव्हर्स आसा मांडवी रिव्हर्स आणि जुवारी रिव्हर्स हे सगळे जवळ सगळेच म्हटल्यार जाता ताजो बापूय मार्मगोवा ट्रस्ट जाल्ल्यान ज्यो NOC विदीन 500 मिटर्स फ्रॉम रिव्हर्स जाय ताचेर बंदी आयल्या त्याच्या विशीं हांव ह्या सरकाराचो निशेध व्यक्त करता आणि ही पत्रकार सोबोवचे पयलीं तुमी कितेंय विचारपाक जाय जाल्यार विचारचें. इलेक्शनात भाजप सरकारान प्रोत्साहन दिलें तुमी घेता मागणी करपाची केंद्र सरकारान आडोवपाक जो नवो कायदो करतलो तुमकां दिसता ते कशें करतले? एक म्हणजे एमेंड करचो हो हांव 2002 चालू केल्लो. हो हांवें तुमच्या सुद्दां न्यूजपेपरान मोठ्यो हाफ पेजी एडवर्टायजमेंट दिल्ल्यो फूल पेजी एडवर्टायजमेंट दिल्ल्यो रिगार्डींग डिफेक्शन आणि एक्ट जो आसा लेजिस्लेटिव्ह एक्ट हो चेंज करचो म्हणून आणि त्यानंतर तो चेंज केलो पूण 2/3 MLAs कॅन मेक अ ग्रुप अँड ऑल्सो स्विच ओवर टू अदर पार्टी. हें जें आसा हें करता आसतना ताजे बरोबर पक्ष 2/3 आसा की ना हें थंय दिल्लें ना. 2/3 MLAक लागून आजचो जो निकाल जाला तो 2/3 MLAक लागून जाला. प्रश्न हांव निकालाचेर उलयना. प्रश्न आसा तो एमेंड करपाची आवश्यकता आसा. ना जाल्यार आतां सुद्दां आजचो जो निकाल मेळ्ळा रोखडोच बुस्ट चालू जालो कारण पयरूच तुमी बरयलां की काँग्रेसच्या काही लोकांक भारतीय जनता पक्षांतले मंत्री फोन करता म्हणून. आमच्या एका आमदाराक भारतीय जनता पक्षांतलो एक मंत्री म्हणजे उमेदवाराक भारतीय जनता पक्षाचो एक मंत्री मेळ्ळो आणि तोही आमचो जो उमेदवार आसा तोही आमच्या उमेदवाराक फोन करपाक लागला. पूण तातूंत कांय अर्थ ना. तो उमेदवार निवडून येतलो की ना हें पयलीं पळोवपाक जाय. हे ज्यो गोश्टी कोण करता सद्य परिस्थितींत ताका अर्थ ना. मागीर तो काँग्रेसचे आसूं किंवा आमचे आसूं कोणाचे आसूं आमचे जे कोण कितें करता ताकाय अर्थ ना कारण ते अजून निवडून येवना. जे निवडून आयले नंतर ह्या गोष्टींत खरें म्हत्व आसा. पूण हांगा निवडून येवचे पयलींच ह्यो गोश्टी करतात ते पळोवन दुख्ख जाता. लोकशाहीचो खून म्हणटा हो आनी लोकशाहीचो खून सावरतले आणि ताका योग्य दिशा दितले जाल्यार माननीय पंतप्रधान त्याचो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आणि ह्याचो चेअरपर्सन आमचो इलेक्शन कमिशनाचो आनी तिगांनी एकठांय येवन हें काम करपाक जाय. प्रत्येक स्टेटांतल्या चीफ मिनिस्टरांनी हेचेर रिझोल्युशन घेवपाक जाय असेंब्ली आनी तें धाडपाची आवश्यकता आसा. ना जाल्यार सदांच असल्यो गोश्टी सगळ्या लेवलार जातल्यो आनी हें बंद जावपाची आवश्यकता आसा. ज्या प्रकारात हायकोर्टात जो निकाल दिला हायकोर्टाने नमूद केलं की यामध्ये काही गैर नाही आहे याचिका फेटाळली तर त्याबद्दल तुम्ही आज कोणती भूमिका घेत आहे तुमचं समर्थन आहे या गोष्टीला? नाही जो ऍक्टमध्ये काय आहे ते त्यांनी घेतलेलं आहे. ऍक्टमध्ये 2/3 आमदार एकत्रित होऊन ते करू शकता. पक्षाविषयी तिथं बंधनकारक नाही हे हायकोर्टनं सांगितलेलं आहे. सो इट इज अ स्पोर्टिव्हली मी ते घेतलंय कारण शेवट हा निकाल आहे. त्याच्यावर मी काही बोलू शकत नाही. कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर पर्सनली जो पैसो घालपाक जाय तो म्हजे कडेन ना. स्पष्ट सांगपाचें म्हणजे अननेसरी गोष्टी त्यापेक्षा आय विल रायट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आय विल रायट टू चेअरमॅन इलेक्शन, आय विल रायट टू प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेटिंग अमेंड द ऍक्ट आणि ते हांव करतलो. नाही त्याच्यावरती मी स्पोर्टिंगली घेतलंय. मी सहमती पण देत नाही सहमत पण होत नाही. मी स्पोर्टिंगला घेतलेला आहे ते. आता पुढचा जो याचा भाग आहे तो एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मगो पक्षातर्फे घेतला जाईल. त्यात मी पडणार नाही. समजा त्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांना जर दिसतंय बरोबर नाही तर त्यांनी पुढे जावं. तांकां त्रासदायक आसा त्या खातीरूच बारीक पक्ष आसा तांकां हे फोडपाक ऑलरेडी तांणी चालू केले. आमचे सुद्धा एका उमेदवारा कडेन एक मंत्री मेळ्ळो. तो उमेदवार आमचो सगळ्यांक फोन करून कितें करता पूण तो अजून निवडून येवना. निवडून येतकीर
मागीरच्यो गोष्टी आमी पळयता. पूण फाल्यां परत तुमचे आमदार येयले परत तुमच्या बाबतींत तशें घडलें जाल्यार तुमकां घडूं शकता. हांव सांगता, अशा परिस्थितीत जर मोठे पक्ष असले करपाक गेले जाल्यार हे लोकांनी मतदारांनी ठरोवपाक जाय. आनी हांव हेच पयलीं पसून मागता की मतदारांनी सिरियस जावन हें करपाक जाय. जो पक्ष हें करता ताचे सगळे उमेदवाराचो प्रभाव करपाक जाय. तेन्नाच पक्ष असलें करता ताका हें पडटलें. ना जाल्यार एमेंड तरी करपाक जाय. जो मनीस असलें करता ताका 6 वर्सां इलेक्शनां उबें रावपाक दिवपाक जायना. आनी जे अशें ग्रुपिजम करून ग्रुप करून करता पळय तेंय कॅन्सल करपाक जाय. परत गोंयचेर ती टांगती तलवार आसात म्हणटा तुमी. डेफिनेटली जे तरेन सध्या चल्लां ही टांगती तलवार आतां आनी मुखार मोठ्या प्रमाणात जातली. सर पक्षांतर करणाऱ्यांना बळ मिळणार असं म्हणतात. डेफिनेटली ना, पक्षांतर करण्याला बळ मिळणार आणि पक्षांतर करण्याची प्रथा वाढणार काय. आणि ती वाढली तर नक्की नुकसान कोणाचं, लोकशाहीचं होणार. सुनील ढवळीकराचं न्हय. सुनील ढवळीकर इज फायटिंग फॉर ऑन सच इश्यू राईट फ्रॉम 2002 बिकॉज ऑफ MGP. MGP लॉस नंबर ऑफ MLAs ऑन दिस ओनली बिकॉज नाव काँग्रेस इज लुझिंग. इन फ्युचर BJP विल ऑल्सो लूज. आता BJP सत्तेवर आहे म्हणून हे सगळं करते. पुढे सत्ता गेली की BJP सुद्धा विल लूज. यावेळी जर त्यांची सत्ता गेली BJPतलेच 5 माणूस बाजूला जाणार आणि जे सत्ता आहे तिथे येणार. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 2 दिवसापूर्वी I don't want to say. First thing I have accepted authority. Don't ask me such type of question on High Court. You are not talking properly. You don't talk proper. You talk properly. See, you are talking on High Court. Don't talk anything on High Court here. मध्यंतरी तुमच्या बाबतीत अनेक राजकीय बातम्या आल्या होत्या. मुख्यमंत्री पदासाठी इच्छुक आहात. सी, मी 22 वर्ष आमदार आहेत. पुढच्या वर्षी 27 होणार. नक्कीच मी निवडून येणार. थम्पिंग मेजॉरिटीने मी निवडून येणार. याबद्दल दुमत नाही आहे. माझ्या कार्यकर्त्यामध्ये पण नाही आहे. पण तरी असताना माणसाला काहीतरी मिळावं असं प्रत्येकाला असतं. ते मला मिळणार की नाही हे माझ्या नशिबाचा भाग आहे. तुमचे प्रयत्न सुरू असतात. BJP बरोबर सरकार करपाचें आम्ही कोणाबरोबर कितें करपाचें हें आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बसतली आफ्टर 10th. ना जाल्यार तांणी आमकां पावर तरी दिवपाक जाय. हांवें जाल्यार आमकां पावर दिवपाक जाय. ऑप्शन कोण BJP एट दीस मोमेंट आमी जे डिसिजन आमी घेतले एकूच सांगता हांव व्हेरी सिरियस इट इज. आमी युतीत गेल्ले आसा. वी वेर अलॉंग विथ TMCन 26 जागा लढयल्या. आमी 13 लढयल्या आणि एका ह्यातून आमी पणजेचो जो उमेदवार आसा माननीय मनोहर पर्रीकाराचो भुरगो उत्पल पर्रीकाराक भोवो पक्षान सपोर्ट दिला. हे गोष्ट तरी आसा. आतां आमी बसता आसतना आमी 13 आणि 29 कोण निवडून येता आणि TMCचे पदाधिकारी एका बरोबर बसतले आणि त्यानंतर आमचे डिसिजन जातले आमी कितें करतले आणि त्यानंतर आमी मुखार वतले. ओगीच कोणी उलयता आमी वतले हांगा आमी वतले थंय हेका अर्थ ना. TMC and MGP will sit together. Their leaders will sit with me or my committee and we will decide. Sir, we are just asking your opinion. See, I have given you my opinion as a UT and UT will decide. सर तुम्ही मधल्या काळात विश्वजित राणेंचं नेतृत्व मान्य केलं होतं. विश्वजितचं मी नेतृत्व मान्य केलं नाही. विनिंग कॅन्डिडेट इन BJP इज विश्वजित राणे म्हणून सांगितलं आणि तो त्या नेतृत्वासाठी पुढे सरलेला आहे म्हटलंय. माझा जरा कोण मुख्यमंत्री पदासाठी विश्वजित पात्र आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये तो पात्र आहे. सगळे एकत्रित केले तर मी सांगू शकत नाही. पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आता कोणी नाही त्याच्या लेवलचा माणूस. नाही तो आणि निलेश काब्राल दोघेच आहे. मोविन केस आहे त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टमध्ये. आणि कोणावरती मी आधीच सांगितलंय ज्याच्यावर करप्शन केसेस आहे क्रिमिनल केसेस आहे त्यांना बाजूला ठेवा आणि काय ते करा. आणि त्यावरती तुम्ही काय लिहिलं पत्रकारांनी
की मी आता मला मिळण्यासाठी असं म्हणतो म्हणून. मी तसं म्हटलेलं नाही. असे खूप जण आहेत ज्यांच्यावर क्रिमिनल केसेस नाही, त्यांच्यावर करप्शन केसेस नाही, असे खूप जण सिनियर मोस्ट आहेत. त्यांच्यावर करा. करप्शन वेगवेगळ्या स्थितीत आहे. कोण SIT मध्ये आहे, मायनिंगमध्ये आहे, कोण वीज घोटाळ्यामध्ये तर मोठी केस आहे. त्याला मुख्यमंत्रीपद करणार. एका वेळी दिगंबर कामत जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांनी दयानंद नार्वेकरला खाली गेलं होतं, माहित आहे का आपल्याला? तुमचं खबर तू ऐकत ना. म्हणजे त्यावेळा काँग्रेसीन खाली गेलो FIR फायल केले म्हणून. मागीर आज कितल्योश्यो FIR फायल जाल्यो आसा कोर्टात कोणाकोणाचेर. आज भारतीय जनता पक्षान आणि काँग्रेसीची याचो विचार करपाक जाय. त्याचे बरोबर आम्ही आणि बाकीचे आसा तांणी विचार करपाक जाय. हे आम्ही करप काय ना. तुमची आणि विश्वजीतची भेट वगैरे झाली, बोलणे वगैरे? मी आणि विश्वजित ऑन एन एव्हरेज 3 दिवसात 4 दिवसात एकदा तरी बोलतो. ऐका त्याचा काही संबंध तुम्ही राजकारणाशी ते लावू नये. आमचं नातं हे 1980 मधलं आहे. तेव्हा तो स्कूलमध्ये जात होता, त्यावेळेचं पण आहे. आणि ते नेहून राजकारणामध्ये तुम्ही जाऊन ते नातं लावू नका. त्यांचे वडील मी त्यांना मानतो आणि त्यासाठी ते नातं तिथं लावू नये अशी माझी नम्र विनंती. See, as per my knowledge, IPAC has come here just to help us, and he helped us. I am proud of Prashant Kishore and Rishi. I am thankful to them because day and day they were giving me the survey report of each constituency where my candidates were contesting, and I am also thankful to them giving me these survey reports every day on time, and also other ways they were also helping us in other ways. सर, आणि 10 दिवसांनी काउंटिंगाचे काउंटिंग रिझल्ट येतले. There might be LGP might be thinking of certain seats they are confident to win. After this High Court decision, how would you see that तुमचे कोण आता पत्र उलटी मारला जाता? क्या हे तुमच्या रेकॉर्ड तुम्ही म्हाका दिसता हेका अर्थ ना तूं उलयत तेका. नंबर 1 म्हणजे हांवें पयलींच हांगा सांगलां, एक उमेदवार ऑलरेडी आमचे मंत्री कोणा तरी मेळ्ळा भारतीय जनता पक्षाच्या, आणि तो हें करपाक लागला. पूण तो निवडून येवपाक जाय पयलीं, तेन्नाच बाकीच्यो खबरी तूं उलयत तेका. सो निवडून येवनी कोण कोण असलें करता पण येता तेंकां म्हणटा हांव निवडून येवं येता तांकां 100% येता. हांव आत्तां तुमकां परिवर्तन कशें जावपाक जाय हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. परिवर्तनाक इश्यूज कितें कितें घेवचे हेंय तुमकां. एक म्हणजे ह्या सरकार गोंयकारांक नाका अशे तरेन हें मतदान जालां. नंबर 2, जे कोण माकडुड्यो मारता तांकां घर धाडचे अशे तरेन हें मतदान जालां. जे पक्षान काही पक्षांनी उमेदवार उबे केल्या दुसऱ्या उडोवपा खातीर तांकां घर धाडचे असो एक मेसेज गेला. आणि सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे अपक्ष दुसऱ्या पक्षाक त्रास करपाक उबे रावल्या तांकांय घर धाडचे अशें एक डिसिजन जालां. आणि हें खरें परिवर्तन आसतलें गोंयच्या लोकांनी. जर हे 4 गोश्टी तकलेंत धरून जर मतदान केलां आसत जाल्यार खरें परिवर्तन जालें. आनी खरें परिवर्तन जालें आसत जाल्यार मगो पक्षाचे 9 सुद्दां सीट निवडून येवंक शकता. तुमचो कोण कॅन्डिडेट ना तें हांव सांगता. योग्य वेळार कॅन्डिडेट नांव कितें आमदार जालें की नांव सांगता. आमदार जालो तो जाल्यार नांव सांगता. सांगलें मरे हांवें. आमदार जाले बरोबर हांव नांव सांगता म्हणून. आमदार जालो तर तो आमदार जाल्यार ताका कितें म्हत्व दिवपाचें. आमदार जावन येतो पयलीं मागीर तुमकां सगळें सांगता. आमदार जाल्यार ताका मागीर नांव कितें जाता तुका तुका इतलो मोठो कित्याक करपाक नाही सांगता. हांव सांगता माकड उड्यो करपाक तो ट्राय करता दुसऱ्या ताका शक्य ना. तें ताका शक्य ना. काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात हो सुप्रीम कोर्ट काँग्रेस कडे तांचे वकील आहेत दिल्लीला, चांगले चांगले वकील आहेत. त्यांना ते शक्य आहे. आमच्या मगो पक्षाला ते शक्य आहे की नाही हे उद्या संध्याकाळी काय सकाळी मला माहित नाही. सकाळी आहे बघा कमिटी इथं बसलेली आहे. त्यांना उद्या सकाळी तुम्हाला 12 नंतर तुम्हाला कळेल. शनिवारी उद्या नव्हे शनिवारी
शनिवारी 11ला मीटिंग आहे, 12पर्यंत तुम्हाला ही गोष्ट कळेल. आम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जाणार की नाही आणि ते डिसिजन मी घेणार नाही. उद्या सकाळी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मगो पक्ष यांनी मला सांगितलं की हे नाही, हे तू चॅलेंज करायला पाहिजे, पैशांचं आम्ही बघू. मला काय त्याचा प्रॉब्लेम नाही. पंचायत इलेक्शना खातीर ऑलरेडी काम चालू झालं. प्रत्येक पक्ष आपल्या उमेदवारांक सपोर्ट दितलो. एका प्रभागांत 4-4 सुद्धा उमेदवार आमचे रावतले. तातूंत काय फॉर एक्झाम्पल म्हजी जी बांदोडा पंचायत आसा, हांव ज्या कडेन रावतां, 11 निवडून येता ते म्हजे आसता, पूण तांचे भितर ग्रुपिजम आसता. सो हांव केन्नाच तातूंत पडना. ना म्हाका डोळे मानना ते त्यांचे भितर. आतां हो बांदोडा पंचायत, हाजो ग्रुप वेगळो आणि दुसऱ्याचो ग्रुप वेगळो, पूण ते सगळे म्हजे, सगळे 11 म्हजे. एक ना ताचेर हांव काय उलयना. तो ताणें बरें काम केल्यार लोक ताका मतां मारतले. ताणें जर चिडखोरपणान दुसऱ्याचेर रिवेंजफूल एटिट्यूड दवरला आणि काम केलां, लोक घरा धाडटले ताका. ना हांव ताचो हांवें पडून आमचो उमेदवार आसा, आमच्या उमेदवारा थंय विनेबिलिटी मतां पडची ना, पूण नक्कीच तुमच्या उमेदवाराला तो लॉस जातलो. लास्ट 5 वर्सां कितें जालां तें तुका खबर आसा. पळय, जेन्ना पोटनिवडणूक थंय जाल्ली तेन्ना आमच्या उमेदवारान ताका उडयलो, त्याच मनशाक. आनी प्रसाद गांवस, गुरदास गांवसाचो धाकटो भाव, तो निवडून आयिल्लो, प्रताप गांवस. आनी 2700 मतां आमचे उमेदवार महेश गांवस म्हणून ताणें काडिल्ली. आनी त्या खातीर हो बरो गेल्लो त्या वेळार. आतांची परिस्थिती, तो मुख्यमंत्री आसा, ताणें रिवेंजफूल एटिट्यूड दवरून लोकांक त्रास कितलो जाला हें लोकांनी पळयलां. त्या नंतर ताणें कितलीं लोकांची कामां केल्यां ही ताणें पळयल्या. पयर एक म्हाका कळ्ळी, एक जो कोण तरी मुस्लीम मनीस ताका जॉयन जाला, ताचे शाळेक ताणें त्रास दिलो, ताचे बायलेचे पयशे आडयले, 9 म्हयने तिका पगार दिवना म्हणून शेवट तो सामको बेजार जावन ताचे बरोबर गेलो. हे म्हाका स्वता तांच्या फॅमिलीन सांगलें. आनी त्या शाळेची ग्रँडूय बंद करता म्हूण सांगलें. आतां हे रिवेंजफूल एटिट्यूड काय ह्यो बरो एटिट्यूड तुमी ठरोवचें. बरोबर. दुसरी गोष्ट, ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की जी घरां पडल्या ती आपूण बांदून दिता म्हणून. 2 लाख आपूण दिता आणि 2 लाख रोटरी क्लबा मार्फत दिला. ती जाली काय ना हे तुमीच ताका विचारा. म्हणजे लोक ताका मतां मारतले. शेतकऱ्यांक सगळें मेळ्ळें, त्या काय कितें नुकसान जालां तें. शेतकरी त्रासां पडले, फ्लड, सगळो पूर पडलो, हे सगळें लोक. म्हजे पेक्षा गुड जज आर मिडिया. सो हांव ताचेर खूब ल्हान आसा त्या हेचेर उलोवपाक. मोठे पक्ष, दिल्लीचे पक्षाचेर उलोवप हांव खूब ल्हान आसा. त्या खातीर मिडियान हें जज करचें, पत्रकारांनी हें जज करचें आनी ताचेर बरोवचें कितें. तुमचो मतदारसंघाचो संपर्क आसा तुमचे कार्यकर्ते. दुसरो वेगळो विशय, एमपीटी दिलो मरे, दिलो निषेध व्यक्त केला हांवें. सरकार कांयच करूंक शकना. सरकार सध्या नाका त्या गोश्टींत गुंतलां. सुरवातूच सांगलां हांवें. आनी ते ईव्हीएमां सांगलां. प्रत्येक व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हय, हे सगळे जे पळय बॅलॉट पेपर आसा ते कॅन्सल करचे अजून दीस आसा. प्रत्येक तालुक्यांत मामलेदार ऑफिसां, प्रत्येक मतदारसंघाचे अशे 40 मतदारसंघाचे एक ईव्हीएम दवरपाचें आनी थंय वचून ह्या लोकांनी मतदान करचें. आनी त्या खातीर तांकां 48 तास दिवचे. हे जे कोण सरकारी अधिकारी आसा, सरकारी वर्कर आसा तांकां. आनी हें करून जे नांव इलेक्शन कमिशनाचे पिड्ड्यार जाता, मंत्र्यांचें नांव पिड्ड्यार जाता, खुद्द मुख्यमंत्र्याचें नांव पिड्ड्यार जाता, तें बंद पडटलें. हें मातशें वयर पावया. हें नाजाल्यार